नमस्कार. गोवा मिडडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोयच्यो 186 पंचायतींच्यो वेंचणुको शांतिकायेन. एकूण 80% मतदान. 1464 पंचांचे सुवातींक 5038 उमेदवारांचो फुडार सुमार 6.5 लाख मतदारांनी सील बंद केलो. मतमोजणी फाल्यां 12 ऑगस्टाक. तालुक्याचे मुखेल शारांनी मेळून 21 केंद्रांनी जातली. 64 पंच आदींच बिनविरोध वेंचून आयल्यात. There were altogether 1,464 wards had gone for the polling today. Total wards were 1,528. Out of 64 were already declared as unopposed. In this, total voters were 7,96,070. Total voting this time has taken place 6,26,496. Out of which male voters were 2,99,707 and female voters were 3,26,788. Again, this time the female voters were more. The total percentage of voting this time, entire state of Goa, is 78.70%. In North Goa, we have 81.45%, and in South Goa, we have 76.13%. Highest voting has taken place in Sattari Taluka, which is 89.30%. And in South Goa, the lowest voting percentage is 68.33 in Sarset Taluka. If we consider the village panchayat wise, the highest voting has taken place in village panchayat Navelim of Bicholim Taluka, which is 93.33%. And lowest in Sarset Taluka, the village panchayat Sarzona, which is 60%. By and large, entire voting and process in the entire state of Goa was peaceful. काही जण इन्व्हेस्टमेंट म्हणून पळयतात ह्या निवडणुकीकडे आणि खास करून जे कोस्टल बेल्टांतल्यो पंचायती आसात हांगा हे प्रकार जास्त जातात. If we wanted, we could have done it even on party lines, but government very consciously decided not to have it on party line. ग्रामपंचायत ह्या गोयच्या लोकशाही पद्धतीत खूप महत्त्वाच्यो आसा. ग्रामीण भागातल्या उदरगतीच्या नुसार आमकां ग्रामपंचायती स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. आमचे जे म्हाका जाय ते कॅन्डिडेट म्हाका एप्रोच जाताले पूण ताका सांगलां पूण कसले खंयच्या टायमार तुमकां कितें काम करपाक जाय हांव तुमच्या बरो आसा पूण हांवें एज अ पॅनल म्हूण असो कांय घालूंक ना. पयलीं म्हटल्यार आमचे कोण कॅन्डिडेट कोण आमी दवरल्यात अशें कांय नासतात. सगळे समान आनी जे पंचायत निवडून येता तितले म्हाजी जबाबदारी तेंची कामां करपाची. आनी आमचे पॅनल जे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा आनी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायकल लोबोचे पॅनल भोवमतांनी जिखून येतले. आनी हे मत कोणाक? हे मत सर्वसामान्य लोकांक तेंची कामां करपाक. पक्ष हातून डायरेक्टली हे जायना आनी त्यामुळे प्रत्येकाचो कार्यकर्तो आसतलो पूण पक्ष कितें आपलें हें करतलो. परंतु ह्या हेतून पॉलिटिक्स राजकारण जी आसा असल राजकारण आसा तें पॉलिटिक्स ह्या गांवाच्या राजकारणाक हाडूं नये अशें ह्या मताचो हांव आसा. मोठ्या प्रमाणात सरकाराच्यो येवजण्यो ज्यो आसा ते सकयल पर्यंत पावोवपाचें काम जर खरें कोणें करूं जाय जाल्यार ते पंचायत मेंबर जे आसा तेंच्यांनी करूं जाय. कारण सरकाराच्यो भरपूर स्किम्स आसतात. पूण आतां पळोवंक गेल्यार खुबशे मनी डिस्ट्रिब्युशन जावं दादागिरी वेव्हार हो ह्याय इलेक्शनाक सेम चालू आसा आनी हेजेर खरें म्हटल्यार टायम टू टायम जे एक्शन घेवपाक जाय तें एक्शन जायना. वातावरण अशें आहा की प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिसता की आपुणूय इलेक्ट जावचें आनी लोकांनी सेवा करची. आनी जेन्ना तो ग्रास रूट लेवलाचेर जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना जर आमदारान तितून पडप म्हळ्यार बरें न्हू. सो हांव हितून पडलां. लास्ट इलेक्शन आमकां सगळीं पंचायत आहली सगळे मुगो आहले इलेक्शन कितें कोणचें सांगपा जायना. स्पेशली पालोडा पंचायती एरपडें घातले थोडे कमी पूण म्हगे विलेज ट्रीप हांवें 7 आमगे मनीस बसयला ते 7 वरां आनी ते 7 गेले. आनी हांगासरले लोकांक सुद्दां खबर आहा की एज अ 11 मेंबर पंच आनी प्लस सरपंच म्हणून आशिल्लो आनी हांवें भरपूर कामां हिंगा वॉर्डान केल्या. आनी म्हाका I appeal to all the youngsters and the in general public to come out in one voice and support new faces. In fact, आणि जो कोण जिखून येता तो सगळो एक गांवचो पॅनल म्हूण हांव सगळ्यां बरोबर उमेदीन काम करतलो. पूण जेका कसलोच अर्थ ना, जेका कसलो स्वार्थ ना, तो मनीस
पयलोच आपले समाज सेवेचें उदाहरण जें आसा तें लोकां मुखार हाडटा, जनते मुखार हाडटा. लोकशाहीत उमेद न्ही, सगळेच काय आमदाराच्या इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करू शकनात, जेडपीच्या इलेक्शनाक सगळे कॉन्टेस्ट करू शकतात आणि त्यामुळे इलेक्शनाक उबी रावपाची उमेद जी आसता पयली ती पंचायतच्या निमित्तान म्हणून तर गोंयांत आमी पळयलें 5300 सुमार कॅन्डिडेट्स उबी राविल्ले आसात. कलंगुट खोबरा वाड्यार वॉर्ड 9 ची वेंचणूक रद्द जाल्ली वेंचणूक आज. बॅलेट पेपरार नांवां चिन्हाचो घुसपा गोंधळ. एका उमेदवाराचें नांवच नाशिल्ल्यान वेंचणूक काल रद्द करची पडली. उमेदवार चवकशी मागता. मजगतीं काणकोणा कळशी वॉर्ड बदलिल्ल्यान लोकांचो बहिष्कार. जिल्लोधिकाऱ्याचे मध्यस्थीन प्रकरण मिटले आणि सांजे लोक मतदानाक भायर सरले. हांगा वॉर्ड नंबर 9 आमचे कलंगूट विलेज पंचायतीचे इलेक्शन जे आतां सुरू जाल्ले. तेजेर बॅलेट पेपर आहा तेजेर सगळीं सिंबॉलां मिसमॅच जाल्लीं आसा आनी म्हाजे सिंबॉल जे डॅक्स आसले ते थंय बॅलेट पेपरार येवपूच ना. सो तो तुमी आतां एक तर म्हणूंक शकता की प्रिंटींग एरर, ह्युमन एरर. बट तेजेर गव्हर्मेंटांनी एक हें घेवचें, इन्क्वायरी करची की येदो व्हडलो ब्लंडर ते बी इलेक्शनाच्या टायमार. एक्चुली हांव काल रातचो येयल्लो, तेंच्यांनी म्हाका दाखोवंक ना. एक्चुली ते दाखप आसता सिंबॉल, कित्याक आमकां आपयल्ले इलेक्शन एजंटाक तेंच्यांनी आपयले आनी तेंची सायनी घेतल्या आनी तितलेंच दाखयल्या. ती स्लिपी ते दाखयल्ल्यो कालूच, जाल्यार कालूच आमी मिस्टेक काडटले. हांवें इलेक्शन कमिशनराक फोन मारून डायरेक्ट ताका सांगलें अशें अशें घडलां म्हणून. ताकाय खबर नासली. तेणें इमिडिएटली आरोप फोन मारलो आनी सांगलें की हें इलेक्शन इमिडिएटली स्टॉप करा आनी तेणें सांगलें आमी बेगीन करुया. हांवें म्हणलें बेगीन न्हू, फाल्यां करुया, बिकॉज रिजल्ट वांगडा येवपाक जाय. आय एम थँकफूल टू द रिटर्निंग ऑफिसर एंड द स्टेट इलेक्शन कमिशनर रामामुर्ती की तेणें इमिडिएटली हे नेक्स्ट डे दॅट इज टुमॉरो ही हॅज केप्ट द इलेक्शन. आमकां पयलीं आमकां हें करतले आमी एप्लिकेशन भितर दिलें मामलेदारा एप्लिकेशन दितरे मागीर मामलेदारान गेलो मिटींग घेवपाक. तो म्हणलो आमी सांगलें ताका आमकां वॉर्ड चेंज करून दियात, कितले पयशे येवपाक जाय कोतायन म्हणून. मागीर तेणें सांगलें तुमी वोटींग करात आनी आमी हें चेंज करता म्हणून. मागीर कलेक्टर येयलो, परतून कलेक्टर येवन गेलो, कलेक्टरान हें केलें तुमी वोटींग करा म्हणून सांगलें. फुडली इलेक्शनां आमी तुमकां ट्रान्सफर करून दिता म्हणून. सद्गुरू जग्गी वासुदेवाच्या ईशा आउटरीच्या बरोबर गोंय सरकार 3 वर्सांची सेव्ह सॉयल कबलात करता. 23 ऑगस्टाक श्यामाप्रसाद स्टेडियमार सांजे कार्यावळ जातली. सद्गुरू आसतले, प्रदर्शनूय आसतलें. मुख्यमंत्र्यान कार्यावळ सांगली. सेव्ह सॉयल चळवळी वरवीं मातयेची क्वॉलिटी वाडोवन बरे तरेन पीक घेवं येता. तरणे आनी NGOनी वांटेकार जावंक उलो. येता त्या 23 ऑगस्टाक 4 वरांचेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांगासर सेव्ह सॉयल मुवमेंट हाजो आमी MOU सायन आमचो एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज ह्या मिनिस्ट्रीच्या बरोबर करपाचें आसा. आमी हो कार्यक्रम श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगासर दवरला. 23 तारखे 4 वरांचेर हो कार्यक्रम सगळ्या जाणांक ओपन आसा आणि फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. सेव्ह सॉयल मुवमेंट सुरू करता आसतना आमच्या राज्यांतले सगळे मंत्री ह्या सेव्ह सॉयल मुवमेंटाक व्यासपीठाचेर सेव्ह सॉयल मुवमेंट लॉन्चिंग कार्यक्रमात व्यासपीठाचेर आसतले. सद्गुरुजींचे ह्या कार्यक्रमाक आमी गोंय सरकारच्या वतीन गोंयकारांच्या वतीन फेलिसिटेशन्स करतले. ताज्या उपरांत सेव्ह सॉयल मुवमेंटाचेर ह्या कार्यक्रमांतल्यान सद्गुरुजींचे मार्गदर्शन जातलें. खास करून एक्सचेंज ऑफ द एक्सपर्टीज हो पयलो उद्देश आसा. सेकंड, ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स आणि पब्लीक अवेरनेस ह्या कार्यक्रमाचेर खास करून ह्या कार्यक्रमाचो मुळात उद्देश आसतलो. आणि माझी वसुंधरा ह्या टायटलाच्या सकयल आमकां ईशा आउटरीच हे सदोदीत मार्गदर्शन करीत आसा. सॉयल पॉलिसी तांची जी सॉयल पॉलिसी आसा हेजोय आमकां बरोबर शेअर केले वयतले आणि तांचे सगळे पॉलिसी डॉक्युमेंट्स ईशा आउटरीच प्रोग्रामाचे जे आसा हे वेगवेगळ्या एरियाजनी आमच्या बरोबर कन्सन्ट्रेट करतले. खास करून फूड सेक्युरिटी अँड सस्टेनेबल फूड सिस्टम, इट इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, त्याचबरोबर डिग्रेडेशन ऑफ द फूड प्रोड्युसिंग एग्रीकल्चर सॉयल, नॅचरल अँड ऑर्गॅनिक फार्मिंग प्रॅक्टिसीस आणि त्याचबरोबर बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो कन्सर्न एरिया आसा त्यो ईशा फाउंडेशनाच्या बरोबर आमी कोलॅबोरेट केले वयतले. सरकार शाळा चलोवंक समर्थ. 10 वर्सां शाळा जित्यो दवरल्यो.
इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदारलें, आमकां कोणाचीच सेरमावो नाका, खंयच्याच राजकीय पक्षान शाळा चलोवंक घेवपाची गरज ना. शिक्षणाचो दर्जो सुदारूंक यत्न चल्ल्यात. आमकां हुस्को भुरग्यांचो, बिल्डिंगेचो न्ही, मुख्यमंत्र्याची जाप. सरकाराक जमना जाल्यार शाळा आमी चलयता म्हूण आपान म्हणिल्लें. सरकारी शाळा चलोवपा खातीर सरकार समर्थ आसा. गेल्यो 60 वर्सां गोंयचें सरकार सरकारी प्राथमीक शाळा चलयता आनी म्हज्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 2012 पासून ते 2022 पर्यंत सरकारी शाळा जिवंत दवरल्या. तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें केलां. आमकां कोणाच्या उपदेशाची गरज ना आनी कोणीय आमकां खंयच्या पॉलिटिकली पार्टीनी शाळा चलोवपाक घेवपाची गरज ना. सरकार समर्थ आसा. आमकां चिंता आसा आमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाची. आमकां बिल्डिंगेची चिंता ना. आमकां क्वॉलिटी एड्युकेशन दिवपाची चिंता आसली म्हणून मर्जिंगाचो विशय फुडें आयिल्लो आसा. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन, स्टँडर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी जो निपान जो स्टँडर्ड जो कमी आयलो तो सगळो विचार करून, कारण एकीकरण म्हणजे एक शिक्षकी शाळा ह्यो वेगवेगळ्या देशांत त्यो द्विशिक्षकी शाळा जावच्यो ह्या हाच्या सकयल आमी हो एक फक्त सद्या सर्वे सुरू केल्लो आसा. आमी टिचरां कडेन सद्या उलोवप सुरू केलां. आमी खंयच्योच शाळा आत्तां बंद करून काडूंक ना. आमी मर्जीन म्हटलेलें. त्या खातीर एखाद्या शाळेंत 4-5 भुरगीं आसात, जर त्यो 2 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर आसात जाल्यार ह्यो शाळा मर्ज करून त्या भुरग्यांक आमी 4 शिक्षक दिवचे, तितलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचें हाच्या खातीर आसा. आमकां कोणी मार्गदर्शन करपाची गरज ना. आमकां कोणी उपदेश करपाची गरज ना. आमच्या गोंयांतूय बी अशे खूब शाळा आयज पर्यंत गोंयांतल्यो 540 हायस्कुलां पैकी म्हाका दिसता हार्डली 10 काय 20% शाळा फक्त सरकार चलयतात हायस्कुलां. सगळ्यो ग्रँटीन एड. सगळ्यो गोंयांतल्यो संस्था हांगा समर्थ आसात हायस्कुलां आनी शाळा चलोवपाक. राजकीय पार्टीक आयज पर्यंत सरकारांनी शाळा चलोवंक दिवंक ना आनी कोणी राजकीय पॉलिटिकल पार्टीनी बेश्टेच शाळा चलोवन आमी खूब कितें तरी मोठें करता हें करपाची गरज ना. आपल्या राज्यांनी वचून पळोवच्यो थंयसल्या शाळांची कशी वाट लागल्या. मर्जिंगाचो प्लॅनिंग स्टेज मर्जिंगाचो इट इज अ प्लॅनिंग स्टेज. त्या आमी म्हटलां विल टेक स्टेक होल्डर्स इन टू द कॉन्फिडन्स. प्रायमरी स्कुलांत सतत लागीं आसपाक जाय असो कॉन्सेप्ट आसता. अरे आयक सांगता तुका, म्हाकाय खबर आसा पेरंट प्रायमरी शाळा लागीं आसची हो कॉन्सेप्ट आमकां खबर आसा म्हणून तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान त्यो शाळा सुरू केल्यो. पण आयज त्या शाळेंत जर 3 भुरगीं आसत जाल्यार त्या भुरग्याच्या एड्युकेशनाच्या स्टँडर्डाचोय विचार करपाक जाय. एखादें जर थंयसर दुसरी शाळा आमकां 1 किलोमिटराचेर जर तितूर 20 भुरगीं आसत जाल्यार 3 भुरगीं आसत जाल्यार शाळा 20 भुरग्यांक घातले तांकां 2 टिचर मेळटले. आमी ताका ट्रान्सपोर्ट वेवस्था जे ते आमीच दितले. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. बांयगिणी गार्बेज प्लांटाचो प्लान आदी जाला. लोकवस्ती मागीर आयल्या म्हूण मंत्री बाबूश म्हणटा. अशा जाग्यार टीसीपीन बिल्डिंगांक परमिशनां दिलीच कशी काय म्हूण कुंभार देवचो आमदार फळदेसायाचो प्रस्न. टीसीपी मंत्र्याक आनी बाबुशाक सुवातेर व्हरून थंय प्लांट कित्याक नाका ते खंय दाखयतलो. दिल्ली प्लांटांत टोमाटा कोबीचो वास येना. हांगा खंय नुस्तें मासाची गार्बेज. तो आतां सांगता 2 म्हयन्यांनी आपूण टेंडर काडटा हें काडटा पण तेणी मरे थंय हांगा येवन कशें आसा थंय तेणी पळोवंक जाय. थंय 4 सीझन बिल्डींग आहा, काजा अमोरा आहा, आनी एक आहा आनी तेका कंपाउंडाक टच केन्ना असो गार्बेज प्लांट येवंक शकता. बरें हांव म्हणटा ट्रिटमेंट प्लांट पयलो म्हणटा तो गार्बेज ट्रिटमेंट जाल्यार तांकां परमिशन कशें दिलें. टीसीपीन परमिशन इशू करूंक जायनासलेलें पयलीं. हे पयलीं तेणी स्वताक येवन थंय स्पॉटार येवन पयलीं पळोवंक जाय आनी हांव ताका आफयतलो. ह्या 4 दिसां भितर ताका हांव थंय आफयतलो. थंय एकदां थंय येवन पयलीं पळोवपाचें. मागीर तेज्या मनानूय दिसतलें म्हाका तरी अशें दिसता की तो स्वता बाबा हांगा न्ही आमी आडोया तो अशें म्हाका तरी एक बफर झोन चेडो तेजो रोहीत मनसुराद एक उलयता आनी बापूय एक उलयता, मिनिस्टर दुसरेच उलयता अशें जाता. तांकां स्वताक थंय येवन सांगूंक जाय बफर झोन म्हणजे कितें हें लोकांक पटोवन दिवंक जाय कितें पळय तें. आनी हांव तरी म्हाका अशें दिसता की हांव येवपाक दिवचो ना. हांव उबो रावतलो थंय पयलो. हांव सीएमा कडेनूच सीएम सरा कडेनूच उलयतलो ही गजाल. पयलीं हांव टीसीपी मिनिस्टराक पयलीं आफयतलो आनीक बाबूश मनसुरादाकूय पयलीं आफयतलो. ते येयले उपरांत तांकां सिच्युएशन जर ते पळयत जाल्यार म्हाका अवश्य गॅरंटी आहा की तेयी म्हणटले चल बाबा हांगा नाका. सगळो कचरो हांगा येतलो कळ्ळें न्हू. तो आमकां लायकूच ना. आमी येदी व्हडली चर्च आहा गोंयचे सायबा कडेन लोक येता थंय तळे आहा, मठ आहा, स्कुलां आहा, कितें कितें ना थंय सगळें आसा. लोक रावता 6-7 हजार. तुमी आतां सनसेटाचेर पळय कितें परिस्थिती जाता ती.
सालिगांव वचून पळय रातची सांजे 7 जर जाली जाल्यार थंय रावपाच्या कोणी हे कितें सांगू ते टमाटान ते दिल्ली व्हरून दाखयता हे गार्बेज प्लांट अशें जाता थंय वास येयना ती टमाटा आनी कॅबेज घातले म्हणून वास येना हांगा सगळें आसता मीठ म्हणजे सगळें मांस नुस्तें सगळें मिक्स आसता तो वास कसो सुट्टलो तो पळय आनी ते खरोखरच लोकांक त्रास जातलो तेजो. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 10 आमदारांनी डॉक्युमेंटांत फेरफार केला. पणजे पुलिसेक तांचेर FIR घालपाची ऑर्डर दिवची म्हूण आदलो प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीशान घाल्ली याचिका म्हापसा GMFCन भायर मारली. याचिकादारा कडेन तो सांगता ते सिद्ध करपी पुरावे ना. सगळ्यो गजाली पळयल्यार आमदारांनी खंय कसलीच बनवेगिरी केल्ली दिसना. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत मर्जर म्हूण दावो करीत 10 आमदार गेले त्या वेळार GPCC अध्यक्ष आशिल्ल्या गिरीश चोडणकरान 20 एप्रिल 2021 दिसा पणजे पुलीस स्टेशनात धांव मारून आमदारां आड कागाळ केल्ली. कागाळीत ताणें दावो केल्लो तो असो: G10 आमदारांनी एकठांय मेळून फेक डॉक्युमेंट करून GPCCन थाराव घेतला कसो दाखयलो. G10 आमदारांनी गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती बीजेपीत विलीन करता अशें सांगून हे फेक डॉक्युमेंट विधानसभेत दिले. GPCCचे बनावट लेटर हेड आनी सील तयार करून हो थाराव रचला म्हूण काँग्रेसीचो दावो. उपरांत पुलीस ज्युरिडिक्शनाच्या मुद्द्याक लागून पर्वरे पुलीस स्टेशनात कागाळ केली. मात पर्वरे पुलिसांनी FIR रजिस्टर करूं ना. गिरीश म्हापसा GMFC कोर्टान पावलो. आतां कोर्टान ताची याचिका भायर मारल्या. कोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें: 10 जुलय 2019 दिसा थाराव घेतला त्या दिसा बनावट लेटर हेड आनी सील वापरूंक ना म्हूण मुळाव्या तपासांत स्पश्ट. थारावाच्यो गजाली नमूद करूंक लेटर हेड आनी सील वापरला ते प्रदेश काँग्रेस समितीच्या कचेरेंतल्या रजिस्टरांत मिटिंगेचो उल्लेख नासलो म्हूण अशे तरेची बसका दखलपात्र गुन्यांव थारना. ह्या कारणांक लागून कोर्ट अर्ज भायर मारता. विलिनीकरणाक सभापतीन मान्यताय दिल्ली. उपरांत ताच्या निर्णयाक हायकोर्टांतूय चॅलेंज दिल्ली. थंय अपील भायर पडले तेन्ना हो थाराव खरो आसा अशेंय म्हापसा कोर्टान नमूद केलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. अमृत महोत्सवी सेलिब्रेशन्स आज सावन गोंयांतूय सुरू. सांजे 4 आग्वाद जेल म्युझियमात मुख्यमंत्री तिरंग हुबयतलो. सुटके झुजाऱ्यांचो भोवमान मुख्यमंत्र्यान कार्यावळ सांगली. 15 ऑगस्ट मेरेन कार्यावळी. 13 तारखेक मुख्यमंत्र्याचे फुडारपणान तिरंगा यात्रा. पणजे पोन्ने सचिवालया कडेच्यान आझाद मैदान, मडगांवां पालिके कडच्यान लोहिया मैदाना मेरेन काब्रालाचे फुडारपणान. 4 वरांचेर फ्लॅग होस्टिंग एंड फेलिसिटेशन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स एट आग्वाद जेल म्युझियम. जे हयात फ्रीडम फायटर्स आसा ह्या फ्रीडम फायटरांचे थंयसर आमी फेलिसिटेशन करतले 11 तारखे दिसा. शेनवारा दिसा आमी गोंयांतली सरकाराच्या वतीन तिरंगा यात्रा ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन ओल्ड सेक्रेटरेट टू आझाद मैदान. ओल्ड सेक्रेटरेट इतक्यात म्हटलां की 19 डिसेंबर 1961 ज्या जाग्याचेर पयलो तिरंगो फडकयलो त्याच पोला कडल्यान तिरंगा यात्रा जी आसा ही थंयच्यान सुरू जातली. ती आझाद मैदानाच्या पर्यंत तिरंगा यात्रा वयतली आनी दक्षिण गोंयांतलो कार्यक्रम मडगांव म्युनिसिपालिटींतल्यान सुरवात जातलो तो लोहिया मैदाना पर्यंत तिरंगा यात्रा वयतली. 14 ऑगस्ट हो पार्टिशन डे आशिल्लो. तो पार्टिशन हॉरियर रिमेंबरन्स डे म्हणून ऑब्जर्व करपाचो थारायला. तूर दाळेची फायल खंय विजिलन्सा कडेन वतली. हांवें ज्या दिसा म्हाज्या लक्षान आयल्या त्याच दिसा त्या फायलीचेर रिमार्क मारला की ताजी विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून. ती विजिलन्स डिपार्टमेंटाक पावतली ताचेर इन्क्वायरी सुरवात वयतली. ती रुटीन प्रोसेसर आसता. 2.5 लाख डॅमेज फ्लॅग खंय परत धाडले. डॅमेज फ्लॅग पावले ते विकपाक ना. डॅमेज फ्लॅग आमी हे करतले मरे. ना डॅमेज फ्लॅग पळयता. डॅमेज फ्लॅग आमी सगळे रिवर्स. आमकां डॅमेज फ्लॅग जाल्यार आमी 2.5 लाख परत धाडले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आज रक्षाबंधन भावा भयणीची सेलिब्रेशन्स. भयण भावाक राखी बांदता, आयुष्य आरोग्य मागता जाल्यार भाव भयणीक राखपाचें उतर दिता. होच दीस सुताचे पुनवेचो. गोंयभर रक्षाबंधन आनी सुता पुनवेची परब दबाज्यान. हीच नारळी पौर्णिमा. नुस्तेमारी खातें पुजा करून दर्यांत श्रीफळ सोडटा. सरकारी नुस्तेमारी सीझन सुरू. गोंयकारांची सुता पुनव.
हे आशिल्ले मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.